नमस्कार. आयच्या रावंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय खूब आसात, गंभीर विशय आसात आनी गोंयच्या सेक्युरिटी विशींचे आनी गोंयकारांनी आपले कान दोळे उगडे दवरून कितें कितें गजालींची नदर दवरपा जाय अशे वेगवेगळे विशय आसात. आमचे चारय एडिटर आमचे बरोबर आसात. पांडुरंग गांवकर, किशोर नायक गांवकर, जॉयल अफान्सो आनी सुयश गावणेकर. आनी पयलो जो विशय आसा जो आमी सेक्युरिटी विशीं उलयले, सिरियसनेसाचे विशीं उलयले, ते म्हळ्यार गोंय आनी कर्नाटकाच्या बॉर्डरीचेर आयसिसा सारकी आतंकवादी संघटना आपले कॅम्प चलयताली आनी रॅकी करताली आनी कांय एक्सपेरिमेंट्सूय करताली विथ IEDs. सो कितें चल्लां आनी हें कोणाकच कशें खबर ना आनी NIAच्या तपासा भितर आतां हें मुखार आयलां. हातूंतलें वास्तव कितें, बारीकसाणी कितें आनी आमी एक नागरीक म्हणून कितली अलर्ट आसपाक जाय ह्या सगळे गजालींचेर उलोवया. किशोर, सुरवात तुजे कडच्यान करता. ही बातमी वाचतकीर गोंयकार म्हण तुका कशें दिसलें? कारण इट इज नॉट ओन्ली की आमी आतां मेरेन कोण तरी आयलो, गोंयांत रावलो, ताणें जिवाचा गोवा केलो आनी गेलो अशें आयकताले. आतां फर्स्ट टायम आमी अशें आयकलां की देर वॉज अ कायंड ऑफ अ कॅम्प जंय तुगेले सामकी एक्सप्लोसीव डिवायसीसाचें इवन एक्सपेरिमेंटेशन जातालें. सो आयकतकीर वॉट वॉज युअर इनिशियल रिएक्शन? ना, ऑब्वियस प्रमोद, ही बातमी आयज सकाळीं वाचल्या उपरांत एक खरोच धक्को बसपा सारकी ही बातमी. म्हणजे येदी व्हडली आयसिसा सारकी एक जगान ज्या संघटनेन धुमाकूळ घातला टेररिस्ट एक्टिविटीजान, त्या सारकी संघटना हांगा येवन आमच्या राज्याच्या शिमेर वेस्टर्न घाट्सान येवन हांगा कॅम्प भरयता, टेररिस्ट तयार करता, नवीन भुरग्यांक आपल्या कडेन एट्रॅक्ट करता, टेस्ट करता बॉम्ब स्फोटाचो. इतलें जाल्या उपरांत आतां खंय तरी ताचो सोद लागता. प्रमोद, ती बातमी जेन्ना हांवें सगळी डिटेल वाचली, ती बातमी वाचल्या उपरांत अशें लक्षांत येता की हें इतलें जायसर, म्हणजे खंयच्या तरी वेस्टर्न घाट म्हणजे सामकें घनदाट जंगल, खंय कोण मनीसूच पावोंक शकना असो कांय प्रश्न ना. ज्या वेस्टर्न घाट्सान फाटल्या दिसांनी आगी लागल्यो जंगलान, ह्या वेस्टर्न घाट्सान ह्यो दहशतवादी संघटना आनी हे मनीस थंय इतलें करीसर आमची गुप्तचर यंत्रणा, आमची संरक्षण यंत्रणा, पुलीस यंत्रणा हाका तेचो कांयच थांग पत्तो लागप ना. ही खूबच सिरियस गजाल अशें म्हाका दिसता. दुसरी गजाल प्रमोद, की 2014 जेन्ना BJPचें गव्हर्मेंट आयलें देशान, त्या उपरांत BJPन जें एक मिशन सुरू केलें टेररिस्टांच्या अगेन्स्ट, तें जर आमी पळयलें जाल्यार सर्जिकल स्ट्रायका पर्यंत मजल केंद्र सरकारान मारली. पाकिस्तानाचेर सर्जिकल स्ट्रायक करून पाकिस्तानाच्या दहशतवाद्यांक सामकें वटणीर हाडपी सरकारान आपल्या घरान हांगासर वेस्टर्न घाट्सान हें येदें व्हडलें कट कारस्थान इतलीं वर्सां चलता, ताचो सोद इतलीं वर्सां आमकां कित्याक लागूंक ना? तो आतां कसो लागलो? म्हणजे कोण फेल केले? म्हाका दिसता प्रमोद, ही गजाल सिरियस आसाच, पूण आमी कशे फेल गेले हाचेर आमकां एक वेगळो अभ्यास करचो पडटलो. हय सुयश, तुका दिसता की हाव सिरियस इज दीस? इट इज अ फेल्युअर बिकॉज एक आहा की आज NIAनच तांकां धरल्यात, NIAनच ही गजाल मुखार हाडल्या, स्थानीक पुलीस म्हणटात आमकां कांय कम्युनिकेशन ना. सो हाव सिरियस इज दीस थींग? आनी कितले म्हयने किंवा वर्सां हें प्रकरण चलतालें? प्रमोद, एक ओवरऑल मोडस ऑपरांडी आतां खंयच्याय दहशतवादी संघटनेची तूं पळोवशी, इवन फॉर काश्मीर, जम्मू काश्मीरांत आतां लेटेस्ट ज्यो गजाली घडटात, टेरर एक्टिविटी अथवा तांचे हस्तकांच्यो एक्टिविटी, ह्यो गजाली ज्यो आसात त्यो आतां लोकवस्तींनी ते करनात. कारण कम्युनिटी म्हणटा आमी, मुस्लीम कम्युनिटी म्हणटात, चडशे दहशतवादी मुस्लीम शब्द वापरतात. पूण मुस्लीम हो सुद्दां ह्या गजाली बद्दल खूब अलर्ट जाला. आनी इवन काश्मीराक, इवन श्रीनगरा सारकेले एरियेक लोकवस्तीक ते जर तसले कितें गजाली करूंक गेले हस्तकांचे बरोबर रावन किंवा शस्त्रास्त्राच्यो, ते अलर्ट जाता आनी पुलिसेक इन्फॉर्म करता, सेक्युरिटी फोर्सांक लोक इन्फॉर्म करतात. म्हणून जनरली आतां टेरर अटॅक सुद्दां जाता पळय ते खंय तरी दोंगरांनी लिपून नासतात, नो मॅन्स लँडांत वतात. सो तांची एक्टिविटी नो मॅन्स लँडांनी वचपाक लागल्या. आतां हो जो कॅसल रॉक हो जो बेल्ट आसा, हो आतांच न्ही, हो रायट फ्रॉम सिमी जेन्ना आशिल्ली, हाजे पयलीं आमी एक दोनदा रिपोर्ट केल्यात की हे कॅसल रॉक भटकळ हो जो बेल्ट आसा, हो नो मॅन्स लँडाक कसो पडटा. थंय कर्नाटकाचें सर्वेलन्स ना, थंय गोंयचें सर्वेलन्स ना. इट इज अ हायली डेन्स पॉप्युलेटेड एरिया. थंय सिमीन सुद्दां हाजे पयलीं टेस्टिंगच न्ही, थंय हाजे पयलीं प्रशिक्षण तळ केल्या सिमीन बी आपलें.
आनी यासीन भटकळाचे थंय तांकां लिंक सापडिल्ले, अफजलाचे लिंक सापडिल्ले. यासीन भटकळ हेडले बिडले गोंया रावन गेल्ले, हे मूळ भटकळचे. इवन भटकळान हितून गोवा लिंक जर पळोवशी, भटकळाचे आज जे 70 भितरी जे तेवटेन ड्रग्स आमी म्हणटा गांवांनी ड्रग्स पावले, हे बेल्टांतल्यान पावना. हो बेजिकली जे लोक थंय सप्लायर जे आसता, पॅडलर जे आसता ते भुरगे इन्फॉर्म पुलिसांनी कितलेंय दोळे धापूं माजरा भशेन. हे ड्रग्स खुबशे भटकळच्यान येतात. गांजा लोकल येता, पूण बाकीचे ड्रग्स जे येतात ते खुबशे सप्लायर सांगे, केपें, मोलें ह्या बेल्टांतल्यान भटकळच्यान येतात. सो भटकळ, वेस्टर्न घाट आनी कॅसल रॉक ही एरिया जी आसा ही ह्या एक्टिविटी खातीर पयलींच्यान सेन्सिटीव आसा. आतां गोंयचें तूं जर पळयतलो, गोंय प्रत्येक फाटी आमकां पुलीस स्टेटमेंट दिता. मागीर आमकां कांय सेंट्रल एजन्सी कडल्यान येवना, आमकां कांय कोणें सांगूं ना. कोण अरे तुमची बीट पुलिसींग, तुमची सर्वेलन्स, तुमची इंटेलिजन्स जर टेरर एक्टिविटी सोदपा खातीरच प्रशिक्षीत ना, तांची प्रायोरिटी ती नाच. आमची बीट पुलिसांची प्रायोरिटी कितें ती सगळ्यांक खबर आहा. भोंवतात ते कितें करून भोंवतात ते. सो तुमची प्रायोरिटी जर ती ना जाल्यार पुलीस मागीर सहज म्हणना आमकां कांय येवना. पूण आमकां कांय येवना ह्यो एक्टिविटी लोकांक दिसना अश्यो न्ही. गोवा हॅज बीन अ सॉफ्ट टार्गेट. आतां गोंयाक ते केन्नाच ती एक्टिविटी हाजे पयलीं एका पुलीस ऑफिसरान सुद्दां आमकां उलोवन दाखयली ही गजाल. ताच्या तोंडांतल्यान गेलें. गोंयाक मरे ते केन्नाच हल्लो बिल्लो करचे ना, कारण तांकां गोंयांत सेफ रावपाक मेळटा. ते गोंयचेर केन्नाच एटॅक करचे ना, ते रावतले वतले. सो कारण हल्लो जालो जाल्यार मागीर सर्वेलन्स एक्टिवेट जाता. सो इवन गोंयांक टेररिस्टां रावपा खातीर सेफ जागो हो हाजे पयलीं एका सिनियर ऑफिसरान आमकां अप्रत्यक्ष उलोवनूय दाखयला मिडियान. सो इट इज दॅट सिरियस. हय प्रणव, पुलीस आज भुमिका घेता अशी अजून पर्यंत अशें म्हणपाक शकता आमी की अधिकृत रितीन कोणेच ह्या गजालीची घोशणा बी केली ना म्हणून. बट जनरली ह्यो गजाली NIAच्या माध्यमांतल्यान येतात ते सोर्सिसाच्या थ्रूच येतात. आनी काल ही बरीच पातळी आनी तातूंतल्यान बरोच बोवाळय जालो. तुमी ह्या गजाली कडेन कशें पळयतात? हे किशोरान एक मुद्दो उपस्थित केलो की जर ही गजाल इतल्या सिरियस लेवलाचेर ऑर्गनायज पद्दतीन चलिल्ली जाल्यार जबाबदार कोण? जबाबदार कोण म्हणण्यापेक्षा म्हाका दिसता कालची जी म्हणजे ही जी कारवाय जाल्या ती पुणे पुलीस आनी NIA दोगांनी मेळून म्हाका दिसता ती कंबायन तें ऑपरेशन तें. तातूंतल्यान ज्यो म्हायती जी समोर आयल्या म्हाका दिसता प्रमोद आमी सगळ्यांनी याद करपाक जाय. आनी जर विसरले आसत जाल्यार ही कांय वर्सांच्यान बातमी येतात की सांग्या वाठारांत कसलो तरी स्फोट जालो आनी जमीन हादरली म्हणून. वेरेज तूं अर्थक्वेक चॅक करपाक गेलो जाल्यार भुकंप जाल्लो नासता, मायनींग बंद आसा, कोण जिलेटीन वापरले इतलो आवाज येवं शकना. सो मुद्दाम काडून पळयात बातम्यो. सिंधुदुर्गान कसलो तरी एक आवाज येयलो व्हडलो आनी जमीन हादरली म्हणून बातमी येता. पेडण्या जाला, बार्देसान जाला की मोठो आवाज जाता, जमीन हादरता, पूण तेजेर इन्वेस्टिगेशन जायना किंवा ते कसली तेजें क्लॅरिफिकेशन केन्ना येना कोणाच कडल्यान, गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी कडल्यान येना किंवा पुलिसा कडल्यान येना. सो ह्यो जे आत्तां जे सांगतात NIAन जे काल हें केलां, क्लॅरिफिकेशन दिलां म्हणजे म्हटलां की हुबळी सरस्वती वायल्ड लायफ सँच्युरी आनी गोंयचे जे वायल्ड लायफ सँच्युरी जे एरिया आहा वेस्टर्न घाटाची, म्हाका दिसता गुजरात आनी मध्य प्रदेश सगळे वायल्ड लायफ सँच्युरीज तेंच्यांनी पळयल्ल्यो आहा. तो जसो सुयेशान म्हटलें की म्हणजे थंय ते कोण पावूं शकना अशे जागो तेंच्यांनी पळयले आनी त्या जाग्यार तेंच्यांनी ब्लास्ट करपाचो किंवा आनी कसले जे प्रयोग आहात ते बी केले म्हणटात. सो हाचो अर्थ म्हाका दिसता की फाटल्या 8-10 वर्सांत जे गोंयान एक अनवळखी पद्दतीन जे आवाज येताले रातचे आनी जमीन हादरतली, तर म्हाका दिसता की अशें सुद्दां खंय लिंक आसूं येता काय कितें. हाचो म्हणजे हे जे कालचे हेच्या वयल्यान तूं म्हणटा हाजे मुखार जर अशी कितें घडणूक जाल्यार आमी लायटली घेवपाक शकना. लायटली इन्वेस्टिगेशन जावपाकूच जाय. बाबा कसलो आवाज तो. म्हणजे आमी कांय वेळार कोणाच्या तरी एक सेक्युरिटी एजन्सी ढकलता, तेणी कितें एक पॅक केला सोडला आसतलें आनी कितें केलां आसतलें. पूण हेजी इन्वेस्टिगेशन केन्नाच जायना. आवाज येता, जमीन हादरता, सगळे आनी कितें कोण भिंतीक वेरो गेलो म्हणटा, भुकंप काय जाल्लो नासता, पूण हे आवाज खंयसरले असो प्रश्न अनेकदा येतालो लोकां मुखार पडटलो. आनी कालचे घटनेन म्हाका दिसता ते क्लियर जाला की देर वॉज कन्फ्युजन उरपा जायना. कितें तरी जाला, कितें तरी घडलां फाटल्या कांय दिसां भितर म्हणून म्हाका दिसता हें जालां. आनी गोंयांत जशें सुयेशान सांगलें तशें की पॉसिबल आसा वेस्टर्न घाट किंवा जो आपलो सगळो अंशी अभयारण्य मुणक्या खोतिगांव मेरेन हाचो सगळोच मोले अभयारण्य, म्हादय अभयारण्य हे जे सगळे एरिया आसा ही हो एक मोठो कॉरिडॉर भितर आनी कांय ना. तो सगळो पॉसिबिलिटी आसा. आनी NIAन तर म्हटलांच की ह्या सगळ्या एरियांनी ते गेल्ले, तेंच्यांनी पळोवणी केल्या बीन म्हणून. सो पूर्ण शक्यता आसा. जयल From two sides to this, one is 3 terrorists have been arrested, and they said they were planning to create terror in 18 locations. 18 locations was their target. That is what NIA said. And one of the camp was supposed to be in Goa. तितून भितर आमकां मागीर आतां मातशें भिरांतशी येयली न्हू एक गोवा म्हणल्यार.
The bigger question here is a complete intelligence failure in detecting this kind of a organized terror group forming base in the heartland of or near Goa in the forest area. Terror camp, when you are forming a terror camp, you just cannot form it overnight. You know, it will take you months maybe to create that recce's and other drills, you know, and test your equipment, test your chemical warfare. They are supposed to create even chemical explosions and all of that. So if it is a organized kind of a network, it would have taken them a lot many months to actually put this in place. And it is very sad that, you know, our intelligence has failed to detect this. आता असली आमची forest areas कितलेच आहा. So why only this? You know, there could be so many other networks which are also, you know, hiding somewhere and that we don't know, and we could be a threat some point of time. So that is one failure. We will have to wait and see for more details म्हणटा तुम्ही. दुसरो जो विशय आसा तो म्हळ्यार काल इंटरेस्टिंग गजाल, बिहाराक कास्ट सेन्सस जातकीर आमचे पक्ष जागे जाले आनी आमच्या विरोधी पक्षाच्या प्रतिनिधींनी वचून थंय राज्यपालाक निवेदन बी दिलें की गोंयाक एक कास्ट बेस्ड सेन्सस करचो म्हण. गरज आहा किशोर, आनी हें कितें आतां नक्की आतां कास्ट बेस्ड सेन्ससाचें जें हें तुणतुणी सुरू जालां. प्रमोद, म्हाका दिसता आमी कचरो जसो सेग्रिगेट करता पळय, ओलो कचरो, सुको कचरो, प्लास्टीक कचरो, हो कचरो, आतां आमकां पॉप्युलेशनाकूय सेग्रिगेशन करपाची गरज येयल्याची दिसता म्हाका. जाला विशय कसो की खरेंच आमकां जात न्याय कास्ट बेज बाबा सेन्सस जाय काय नाका, पूण आमच्यो सगळ्योच गजाली जर कास्ट बेज जावपाक लागल्यो, तूं आतां ओबीसी रिजर्वेशन म्हण, एससी रिजर्वेशन, एसटी रिजर्वेशन, जेन्ना रिजर्वेशनां तूं कास्ट बेज दिता तेन्ना त्या कास्टाचें बाबा पॉप्युलेशन कितलें आसा हें कळप हें गरजेचें आहा आनी तें जावपाकूच जाय. आतां आमच्या गोंयची जर तूं परिस्थिती पळयशी जाल्यार तूं म्हणटलो परत हांव पेडण्या येयलो. आमचो राज्यांतलो एकूच मतदारसंघ पेडणे एससी खातीर राखीव. आमकां केन्ना मारला पळय आमच्या माथ्यार राखीव, तो आजून मेरेन आसा, बाकीच्यांक कोणाक काय पडलेलें ना. अरे पूण कितलें पॉप्युलेशन आहा पेडण्याचें बाबा, कोणी केला सर्वे करूंक ना. अंदाजाचेर पेडण्याक कितें खपो येता तेचो सर्वे जावंक जाय आसलो बाबा. कितलें पॉप्युलेशन एससीचें पेडण्यां आसा, कितलें पॉप्युलेशन एससीचें बार्देजान आसा, मुर्मुगांव कितलें आसा, एसटीचें कितलें आहा, हें जावपाकूच जाय. कारण आमच्यो सगळीं धोरणां, सगळ्यो स्किम्स, रिजर्वेशन, हे सगळ्यो गोश्टी जर कास्ट बेज आसात जाल्यार हें जावपाक म्हाका दिसता कितें प्रॉब्लम आहा, जावपाकूच जाय. आनी आतांचो सेन्सस जातलो त्या सेन्ससान हाचो जर आस्पाव करीत जाल्यार ती त्याच सेन्ससान ही गजाल जावन पडटली. पूण देशा खातीर हें आतां जावपाची गरज आसा, ना जाल्यार ते सगळे तूं म्हणटा की जर सगळींच धोरणां जर आमी असल्याच निकशांचेर करतात जाल्यार हेंच नाका कित्याक म्हणया, कित्याक नाका. म्हणजे तुमच्या कडेन आंकडो ना, तुमी सगळें करता. आतां ओबीसी 19 कास्ट, खंयचो कास्टाची कितली बाबा तेंची संख्या आसा, समजा तेंची संख्या चड आसा जाल्यार तेंच्या मेरेन ते पावपाक जाय न्हू गजाली. त्या ही गजाल पडटा. किशोरान नवीनच विशय काडला. तो म्हणटा की तुमी सगळीं धोरणां ताचेर ठरयतात, मागीर ताचो डेटाय गॅदर करात. कशें आसा जाणा, गोंयचे आतां डेमोग्राफिक्स समजा तूं पळोवची, ज्या राज्यांक वर्साक 7 ते 8 हजार भुरगे पासपोर्ट घेवन गोंयच्यान भायर वतात, त्या राज्याच्या डेमोग्राफिक्साची परिस्थिती कितें जाली आसतली. म्हणजे फाल्यां सकाळीं आतां गावडा, कुणबी, धनगर, वेळीप हो मूळ गोंयकार, बाकीचे सगळे इवन सारस्वत सुद्दां हे नंतर आयले. सो तांकां तांचे हक्क मेळूंकूच जाय, हे बी सगळ्यो गजाली खऱ्यो. पूण आयचे तूं डेमोग्राफी खंयच्या गोंयांत कितलो मूळ गोंयकार उरला. इवन ख्रिश्चनाक सुद्दां एससी एसटी सगळे आसात, हिंदूक एससी एसटी आसा, मुस्लिमां मदीं एससी एसटी सगळे आसात. पूण हे कितले गोंयांत आसात आनी खंय आसात. आनी साश्टी सारकेल्या मतदारसंघांनी, सांतांद्रे सारकेल्यांनी घराचीं घरां बंद आसात. सो हांगा डेमोग्राफीक मूळ गोंयकार, आतां मूळ जो तूं गरीब म्हणून दिसता, खरें गोंया खातीर जर आज कितें आसूं जाय जाल्यार इकॉनॉमीक बेज सेन्सस आसूं जाय. गोंय हें डेवलप्ड नेशन्साचे जे तर्क आसतात तातूंत पावलां. कारण इफ यू कंपेर नॅशनल GDP, इट इज जस्ट अरावंड 1.9 lakh रुपीज अ इयर नॅशनल GDP. पूण गोंयचो GDP इज अरावंड 6 lakhs. सो 6 लाख जोडपी इनकमाचें पॉप्युलेशन तुमी ते निकश देशभर लावपाक शकना. सो गोंयाक जर आज कितें जाय जाल्यार फाटलो CAG रिपोर्ट पळया. इट सेज जस्ट 15,000 फॅमिलीज इन गोवा आर पुअर. 15,000 म्हणल्यार कितें, 15 चौक सादारण 80,000. अरे 80,000 जर गोंयकार मूळ पुअर,
तुमचे गृहआधार 1,60,000, DSS आनी 1,70,000, खंयचे काम कसलो सन्मान, कला सन्मान आनी 50,000. हे खंयच्यान येतात? हे कोण? एक मूळ हे गरीब कोण? हे गरीब खंयचे? आनी गोंयकार जर इतलो बोटींचेर वता, मिडल इस्टा वता, स्विंडनाक जर सिटी गोंयकार उब्यो करता आनी कॅनडाक बी आनी युएसाक, आतां कसलो गृहआधार लागता काय म्हणटा? हो गृहआधार घेता आनी हो गरीब म्हणटा तो, आनी हो 6 लाख उत्पन्न आसून सुद्दां हो गोंयकार खंय आहा आनी कितें आहा? सो आय वूड हे गोंयाक कास्ट सेन्सस इज अ रिडंडंट थिंग. गोंयाक इकॉनॉमिकली बेस्ड स्किमी दिवं जाय. तूं गरीब खंयच्याय जाती धर्माचो आसूं, तूं तुजें गरज आसता का स्किमी. बरें, पण दोन आतां पॉयंट ऑफ व्यू आहात. किशोर म्हणटा की धोरणात तुमी करतात सगळीं जातीच्या आनी आरक्षणाच्या आदाराचेर, मग एटलिस्ट ताचो डेटा करा म्हणून. सुयशान तर बरो मुद्दो काडलो. गोंया भितर खंयचे जातीचो आसूं किंवा धर्माचो आसूं, गोंयकार सद्या कितलो आसा, हांगच्यान जो प्रश्न सुरू जाता त्या गोंयकारां मदलो गरीब कितलो आसा इतल्याचेर येवन तो थांबता. तुका कितें दिसता? प्रमोद, सर्वे जावप आनी आंकडे आसप हे सगळ्याकच बरें, कारण फाटले पंचायत इलेक्शन जेन्ना विशय आयिल्लो तेन्ना सुद्दां ओबीसीक रिजर्वेशनाचो विशय जेन्ना जालो तेन्ना एक जुने आंकडे केन्ना जरी वापरले आमी आनी त्या बेसिसाचेर रिजर्वेशन दिलें. सो प्रत्येक वेळार ह्यो गजाली उबे रावतात. आतां विधानसभेचें रिजर्वेशन दिवपाचें, ते बेश्टे दितले तुमी 4 जागा दिवपाचे आसात, 12% तुमी जे म्हटलां ताच्या प्रमाणे दिवपाचे आसात. सो ह्यो सगळ्यो गजाली जावपाचे जर आसा जाल्यार मागीर सर्वेक्षण जावचें म्हणजे कित्याक जावचो न्ही, आंकडे कित्याक निश्चित जावचे न्ही, की एससी कितले आसा खंयच्या भागान, एसटी कितले आसा, ओबीसी कितले आसा, हे जनरल कितले आसा, हे सगळ्यो गोश्टी येवपाक जाय. ख्रिश्चन कितले आसा, मुस्लीम कितले आसा, ख्रिश्चन एससी एसटी कितले आसात, ह्यो सगळ्यो गजाली क्लियर जावपाकूच जाय. कारण त्या बेसिसाचेर लोकांक बेनिफीट मेळटात न्ही. आतां चालू आसा न्ही, आत्तां लाभ घेवप सरकारी योजनांचे म्हण किंवा बाकी कसले गजालीचे चालू आसा. शिक्षणातले रिजर्वेशन म्हण सगळे कडेन चालू आसात जर आसा जाल्यार त्या चालू आशिल्ल्या गजालींचे लोक बाबा कितले आसा आमचे कडेन हे कळपाक काय हरकत ना. म्हाका जावपाकूच जाय, सर्वे जावपाक जाय. हय जयल, हें पडटा तुका? तूं हांसता बरोबर. इफ ना चालू कंटिन्यूच आहा न्हू. आत्तां चालू आसा न्ही, पॉलिटिकल रिजर्वेशन चालू आसा. आतां चालू आसा न्ही, पंचायत जिल्हा सगळ्यांक चालू हे खंय करता ते आमी खंयच्या आदाराचेर करता काय म्हणटा बरोबर. म्हणून ताका बऱ्या सारके आंकडे जाय. पॉलिटिकल पार्टी कडेन सगळो डेटा, कितले मुस्लीम वोटर, कितले हिंदू वोटर, कितले खंयच्या कास्टाचे वोटर तेंच्या कडेन आहा. हांगा नाका म्हणटात ते, उघड करूं नाका. कित्याक उघड करूं नाका? करा उघड, जावन न्ही स्पश्ट न्हू. तेजे तुमी तांगेलो बूथ वायज डेटा आसा तो मातसो कोलेट जावन तुगेलो तेंचो जर 50 प्रमुख आसा जाल्यार हांगा आमचोय 50 प्रमुख जाय. आमचो लोकांचो लोकांचो जाय. I'll briefly touch upon Sweshi's point. You know, he's made a very interesting point. की in all fairness कोणाक गरज आसा तांकां दिवचे. Those deserving should get. I wrote an edit once because there was a drop in our poverty index. Poverty indexाचेर आमी ड्रॉप जाल्ले पळय आनी आमी व्हडले सारके खुशाल जाल्ले की आमी हें जालें म्हणून. पण the point which is made is if poverty index is dropped, why is all this Grihadar and I increase? And 2 days later, CM had a big function in Margaon. 300 crores have been announced for various welfare schemes, including Grihadar and kasle scheme. So there should have been a drop in there also, no? And there should be a corresponding drop. So then the balance now kayta. So the point which is made is very valid. गोंयकार जर तुगेलो पॉवर्टी इंडेक्सांतल्यान भायर सरला जाल्यार गृहआधाराचो आंकडो कमी जावपाक जाय. सरकार म्हणटा आमी आनी दिता. So secondly, what happens is now with this reservation thing going about, women reservation, जावन ST reservation, तेजेर एक हें करूंकूच जाय की फायनली एट द एंड ऑफ द डे यू हॅव टू आयडेंटिफाय वॉट इज युअर कायंड ऑफ अ डिस्ट्रिब्युशन ऑफ पॉप्युलेशन. Tomorrow your ST reservation is there, OBC reservation is there, women's reservation will come into the picture. So कसो सगळी गजाली करतलो. Last assembly session CM has disputed this reservation of STs based on the fact that my ek reservation is one of the constituency which is reserved. He is saying that it is unfair on Maye because there is very insignificant population of STs in Maye. So असले तर differences झाली जाल्यार I mean we have to go ahead and do. But I'm आता ताज्या मुखार वता. Now we spoke about the merit of this. Now let's talk about the politics of it. आता आज जेन्ना राजकीय पक्ष हे मागतात ते कित्याक मागतात? ते जातीच्या राजकारणा खातीर मागतात
काय आमगे राजकारणाची जात बदलपा लागला म्हणून मागतात? ते कित्याक मागतात त्यांचो विषय असो जाला की सेन्सस आमचो पुराय जावंक ना, ह्युमन रिजर्वेशन जाला, इंडिया आघाडी आणि NDA आघाडी अशे दोन आहात. सो NDA आघाडी त्या गव्हर्मेंटाच्या सेन्ससाचेर डिपेंड आहा. हांगा बिहारान हे फर्स्ट बिहार स्टेट कितलेशेच पयशे खर्च करून हे स्पेशल सेन्सस तेंच्यांनी करून घेतले आणि हो आता इंडिया आघाडीचो एक इलेक्शनाचो कॅम्पेनिंग प्रोग्राम जाला की आमकां जाय, आमकां अशा पद्दतीन कास्ट बेज सेन्सस जावपाक जाय. सो दीस इज देअर पॉलिटिकल एजेंडा. तेतूंतसून कितें जातलें, कितें फायदो जातलो, कितें नुकसान जातलो हांचे तांकां वयरसून तुमचो आयचो प्रोग्राम ते गेले राज्यपाला कडेन दिले तेंच्यांनी. तेचेर आतां तूं डिबेटाक आपयशी काय तांकां चिंतचें पडटलें, अरे गेले खरें कित्याक गेले असो 2 दीस अभ्यास करी जाल्यार मागीर कितें तरी ते सांगतले, कळ्ळें तुका. पूण हाचेर तेंच्या विशयाचेर आमी यात नाका ते कितें करतात. एक गजाल सुरेश भाऊ, हो गजाल कळटा काल प्रधानमंत्र्यांची भाशणां आयकतकीरय बी. सो दिस इज अगेन टर्निंग आउट टू बी दॅट मंडल वर्सीस कमंडल कायंड ऑफ पॉलिटिक्स. कारण ह्या वटच्यान सांगतात कास्ट बेस्ड सेन्सस करया, त्या वटच्यान प्रधानमंत्री म्हणटा की आपल्या खातीर गरिबी हो सगळ्यांत व्हडलो सेगमेंट आनी आपूण वेलफेअर तांचे बरा पावयतलो. सो एके वटेच्यान पांडुरंग आनी किशोरा सारके लोक म्हणटात की हो सेन्सस जावचो, दुसरे वटेच्यान तुज्यान जॉयला सारके लोक म्हणटात की तुमी गरिबा कडेन पळयात. सो हे राजकारण कितें हाजे फाटलें? एक्चुअली हो प्रश्न डिबेट करपाचो इतलो सुद्दां उरूना, इतलो क्लियर आसा की फाटली 60-70 वर्सां आमचे कडेन रिजर्वेशन आसा आनी रिजर्वेशन जावन हे जे वेगवेगळे समाजाचे म्हणजे समाजाच्या बऱ्या खातीर म्हणून रिजर्वेशन सोडून जे कोण राजकीय आरक्षण सोदता, कोण शिक्षणां सोदता. आनी आतां शिक्षण बी दिवन समाजाचें सबलीकरण हें जावंकूच जाय. गव्हर्मेंट शूड बी अ फॅसिलिटेटर फॉर पुअर. जो कोण गरीब आसा, जो कोण विकसीत आसा ताका सरकारान फॅसिलिटेटर म्हणून जावन ताका वयर काडप. पूण खंय ना खंय मॅरीट सुरू जावंक जाय, खंय ना खंय मागीर फुडें ताका मॅरिटाचेर सोडूं जाय. तुजी तांक वाडली मरे, नाव यू फायट दीस सोसायटी ऑन युअर ओन. तुका तांक वाडोवपा खातीर हांव मदत करता. नाल्यार कितें जाता, आज जालां कितें रिजर्वेशन जावन तुमी पॉलिटिकल सेन्स हें काडात, डाटा काडात. आज मेरेनचे सगळे आमदार आनी मंत्री हांगा अमूक एका विशिश्ट मागास जमातांतले हाजेर डिसप्रपोर्शनेट हाज्यो केसी आसात. महाल बांदले, अमूक एका आडनावाच्या आमदारांनी आनी मंत्र्यांनी महाल बंगले सुद्दां न्ही, डिसप्रपोर्शनेट वर्थ क्रोर्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एसेट केजी आसात. सो ते फुडारी थंय जाले, तुमचो समाज थंयच आहा. सो दीस इज कोणाचें कितें हें जें आसा तें फायनली इट हॅज टू ट्रान्सलेट इनटू इकॉनॉमीक बॅकवर्डनेस. समाजान इट इज मेरिट बेस्ड. समाजान सबलीकरण करचें, सरकारान सबलीकरण करचें दुर्बल घटकाचें. आनी पूण एकदां सबल जालो की जंय नोकऱ्यो अथवा ज्यो कांय मिळकतीची जी गजाल आहा थंय ताका मागीर तुजी तांक वाडली मरे, नाव यू फायट ऑन. आनी सरकारान गरिबां कडेन पळोवचें, गरिबाचें सबलीकरण करप तांकां सक्षम. जाती कडेन धर्मा कडेन पळोवचें जाती न्ही. कडेन धर्मा कडेन. पांडुरंग बाब, दीस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग. आतां ह्या विशया कडेन हांव सुयेशा कडेन पूर्ण सहमत आसा. मॅरीट आनी तुवें स्टार्ट केलें तेन्ना म्हाका दिसलें हांव सहमत ना म्हणटलो मॅरीट हे जायच. आनी ताजें म्हाका दिसता पयली फावट सरकारान जे गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन केलां, आत्तां ह्या राजकारणाची दुकानां बंद जातलीं आनी ते मॅरिटाचेर लोक भरतले अशें म्हाका दिसता. अशी अपेक्षा आसा. अपेक्षा आहा. आनी दुसरें गरीब जो आमी म्हणटा, सो म्हाका दिसता की ताका एक न्याय मेळपाक जाय. आतां रिजर्वेशनाचो फायदो असो घेतात कांय लोक की एकाच घरान 2-3 भुरगे लागल्या तरी ते रिजर्वेशन कॅटेगरीन आसात. आनी त्याच समाजान असे लोक आहात की तांकां बावड्याक खावपाक सुद्दां दोन वेळाचें जेवण मेळना अशें लोक आसा. म्हणजे केपें सांगे 70 जर गेले तूं जाल्यार अशें लोक मेळटले जांकां ताचें नांवां जमनीर ना तेंची, जेंच्या सारकीं घरां ना, घरान कोण मेळकत हे बरोबर. ही जी वस्तुस्थिती ग्राउंड रियलिटी लोकांचे आहा पळय, जी तुमी ग्राउंड रियलिटी सांगता पळय पांडुरंग बाब, ती म्हाका पडटा. पण म्हजो प्रश्न कितें आहा की टुडे इट इज स्लोली टेकिंग अ शेप ऑफ 2 पॉलिटिकल नरेटिव्स. परत दॅट मंडल वर्सीस कमंडल म्हणटा पळय आमी, एके वटेच्यान हांगा कास्ट बेस्ड सेन्ससाचो मुद्दो मुखार येता, दुसरे वटेच्यान काल जर तुमी प्रधानमंत्र्याची भाशणां आयकत तांणी सांगलां की आपूण गरिबा खातीर काम करतलो, तो गरीब मागीर कोणूय आसूं. सो अगेन इट इज, आनी ताणें तो हिंदूंचो विशय आपल्या भाशणा भितर हाडलोच. सो डोंट यू थिंक जेन्ना 2024 आनी इलेक्शन लोकसभेचें अप्रोच जाता, ही 2 नरेटिव्स आज शेप घेवपा लागल्यात. प्रमोद, हांव एक गजालीक इंटरव्यून करता. तुमी जर 2047
हो विकसीत भारताचो आनी 15 ट्रिलियन 20 बिलियन ट्रिलियन हाजे गजाली करतात इकॉनॉमीच्यो आनी 2047 विकसीत भारत इज वॉट इट हॅज टू बी इन ट्यून विथ अमेरिका चायना UK हांचे स्टँडर्डाचेर पर कॅपिटा इन्कम देशाचे इन्कम देशाचो GDP त्या लेवलाचेर तुमी जर तें उद्दिश्ट दवरतात जाल्यार हांगा 25 वर्सां आदीं असली मंडल आनी कमंडलाचे निकश लावन यू कांट गो टू 2047 शिफ्ट एक ताका एक वेगळोच पावंडो जाय आणि वेगळ्याच लेवलाची शिफ्ट जाय लेवलाची हय पांडुरंग बा हांव तें म्हणटा ही 2 नरेटिव्स आज शेप घेतात न्ही ताणें तर तिसरो अजेंडाचोच मुद्दो काडलो की एकूण हाजो फाटलो अजेंडा कितें बट आज ही 2 नरेटिव्ह शेप घेतना दिसना तुमकां प्रमोद खंयच्याच राजकीय पक्षाक तो कितलोय व्हडलो बडाय मारो खंयच्याच राजकीय पक्षाक हे ज्यो कांय घटक आसात जातीपातीचे हांकां तूं वगळूं शकना आनी टाळूनय तूं राजकारण करूं शकना आनी जे लोक 2014 भारत स्वतंत्र जालो म्हणटात पळय तेंच्यानी आतां ह्या भारताची पुनर्रचनाच करची पडली ना सदां म्हटलं लागींच पावलें ना आमी पयरच स्वतंत्र जाले अशें म्हणटात कांय लोक ते ओके ऑन दॅट पॉयंट जोयल डू यू थिंक these 2 narratives are going to be very dominant narratives in the next election? Yes, of course, and these are very crucial narratives because a large section of the voter is holding these 2 narratives. The government cannot ignore caste-based politics, and also they cannot ignore welfare and economic backwardness of people there. So they are trying to balance right now. What Modi is doing is addressing both. Eventually the constitution tells you that you have to go for a caste-based census, and then that's the way it has to go. When it will go is another question. ह्या इतलें सांगता म्हाका दिसता आयची ह्या चर्चेंतल्यान तुमचे मुखार खुबशे प्रश्न तयार जाले आसतले बरी गजाल हातूंतल्यान चर्चाय जावप ही बरी गजाल कारण आमकां सगळ्यांचें हांगा एक मत आसतलें की सेन्सस बरो आसा पण जात आनी धर्माच्या नांवाचेर समाज तुगेलो डिवायड करनाकात कारण एकदां असले विशय काडप आनी मागीर तातूंत भितर समाज तुगेलो फोडप हें राजकारणी ट्राय करत आसतले आमी ते एक नागरीक म्हणून सक्सेसफूल जावपा दिवची न्ही आनी जशें सगळ्यांनी हांगा मुद्दो मांडलो ते मागीर मॅरिटाचो प्रश्न आसूं आरक्षणाचो प्रश्न आसूं ह्या प्रत्येक गजाली कडेन तारतम्य बाळगून पळोवया ना जाल्यार मॅरिट प्रत्येक इश्यूचे थंयच उरतले आनी राजकारणच आमकां हातांत घेवन बसचें पडटलें तें म्हाका दिसता कोणाकच परवडना सो पांडुरंग बाब किशोर बाब जोयल बाब सुयश बाब थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग पळयत रावात प्रुडंट नमस्कार बाबा खंय हांव इतल्या म्हयन्यांनी घरा आयला आनी तूं जाणा गो शाण्या तुझ्याच खातीर सुटी काडिल्ली पूण आतां अजिबात काय वेळ ना म्हाका बाबा अरे राव हे घे व्यवस्थित खा एकटोच खा होय वखद घे टायमर घे विसरशी घेता ना जाल्यार मोबायलाचेर टायमर लाय पळोवया सायबिणी करता राव आता कितें हे घे आता ही कित्याक आज निमणी तारीख व्हडली लायन आसतली बिल्डिंगेचे भायर पावतली अरे कितलो वेळ वतान उबो रावतलो तूं अरे राव हे घे आता हे कित्याक अरे कितलो वेळ उबो रावतलो बस मदी मदी अरे आता हांगा कित्याक बसले तू चल बेगीन लायन केदी व्हडली जातली अरे ही सगळी सर्कस कित्याक तुका खबर ना अगो लायटी बिल भरपाची आज निमणी तारीख दवर ते सकल बिल दी जाले अशें कशें गोंय सरकाराची करामत एका मिनिटान आसा थंयच्यान जायती बिलां भरात गोवा ऑनलायन सायटीर वचप आनी कंज्युमर डिटेल्स घालप मागीर UPI क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बँकिंग जाय त्या पद्दतीन पेमेंट करप फक्त जाय ते इंटरनेट ते तर आमचे कडेन आसाच तुजो पप्पा दिसभर फेसबुक व्हॉट्सॲप YouTube हातूंतच आसता
म्हणल्यार आम्ही दोगांय तस जाल्यार सोमते हे उदकाचे बिल हांगा हाडटे हांव भरता. आता फक्त लायटीचे आणि उदकाचेच बिल न्हय तर बर्थ सर्टिफिकेट, मॅरेज सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट आणि हेर जायत्यो गोष्टी घरा बसल्या बसल्या goaonline.gov.in ह्या सायटीचेर आता सरकारी कचेरींत फावटी मारपाची गरज ना. आता इनलाईन नाही, आता सगळ्या ऑनलाईन. दरेक गोंयकाराचो आधार. डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.